calangute दर्यावेळी 16 आणि 17 नोव्हेंबराक सागर कवच मोहीम जातली। या मोहिमेची माहिती दिवपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांची गाराणी आयकून घेवपा खातीर दर्यादेग पुलिशेन खासा बसका आपयला। हे बसकेन नुस्तेकारांनी आपली गाराणी सांगली तशेंच कांय महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात। I briefed them about Sagar Kavach exercise which will be having recently on 16th and 17th of November this month. So thereafter we had a good interaction with the Association of Fishermen, and they have raised certain grievances like some fishermen from the other state are entering the Goa state and doing some illegal activities. So in that connection we have assured them that with the help of the fisheries department and with their boats will be randomly checking the areas and will check for the allegations which they have raised. जो आमच्याकडे बोटी असले पळय ते 2020 सालान ते ब्रेकडाऊन झालेले आसा। सो तेजो सध्या तरी इन कंडिशन हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी तेजो एस्टिमेट बीन रेडी करून फुडें त्यो बेगिना बेगीन इन कंडिशन जातलो हेजो आमी प्रयत्न करतले। आज आमचे कितें आसा आमचे शापोराचेच अशें ना, जे आमचे शापोरान आनी ज्यो कालांगूट खंय स्पोर्टाच्यो बीन बोटी चलता न्हू, आज तांकां लागून एक धाकटीशी मिटींग दवरली DSPन आमकां हांगा राफयल्ले कोस्टल पुलिसान। त्या प्रमाणे आमी सगळे येयले, आमी येवन तांकां कॉपरेट केलें आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें आमी जे जितके जाता आमकां कॉपरेट करता म्हणून। कित्याक जे आतां आमचे LED लायटीचे घातलां तेंचे स्पोर्टाचो कितें प्रॉब्लम जाता तो तेंच्यांनी कितें डिस्कस केलो। आनी जेन्ना आज तेंचे कडेन ते म्हणटा की तेंचे कडेन ज्या कारणान ज्यो बोट ना, तेंचे कडेन स्पीड बोट ना, ती कोण LED लायटी घालता जावं कोण कितें येतलें ताका लागून, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जशें सांगलेलें DSPन की आमी गोवोरमेंटा कडेन मांग केल्ली आनी आमी अजुनूय मांग करता की आमकां ज्यो बोट आहा ती आमकां दिवची। त्या प्रमाणे आमचे कडेन फास्ट जी कितें आहा ती कारवाय करतले आमी। जर कोण येयलो तुमी जेन्ना आमी सांगतले तांकां कळटलें फायन तेंचे इजरायला वयल्यान बाबा अमकी बोट येयल्या, आनी जेन्ना जाल्यार टेररिस्ट कोण येयले कितें येयलें जेन्ना आमकां कळटलें आमी स्पोर्ट करतलो। कित्याक सद्या आमचे धाकटे बोटी घेवन तेंचे कडेन स्पीड बोट जायी आनी तेंच्यांनी सांगलें मांग करतलें आनी आमकां ते कॉपरेट करतले, आमी तांकां कॉपरेट करतले।